कार्मेल किरण वीक्षकांनो, तुमकां म्हजो मोगाचो प्रणाम. देवाच्या उतराच्या नियाळाक आतां आमी आयतें सोवया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 12 वाक्य 20 आनी 8 तावन 30 आनी 4 पर्यंत. शास्त्र्यां मदलो एकलो जेजू सदैव सादुसेवा लागीं करतालो त्या तर्काक काण दिवनासलो. जेजून तांकां सारकी जाप दिवल्ली पळोवन तो मुखार आयलो आनी सर उपादेशां भितर पयलो खंयचो म्हूण सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेश हो, आयक तूं इस्रायेला सर्वेस्पर आमचो देव, तो एकलोच धनी. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो वो, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हाचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगलें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो देव ना. हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान आनी सगळ्या सक्तेन तसो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हे सर्व ओम बेटोवन्या आनी बलिदाना प्रास कितल्या की वर्तें. ताची जंतिकायेची जाप आयकून जेजून ताका सांगलें, देवाच्या राजातावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयचेय सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ततें मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आज आमी नियाळ कोर्सो विशय जावन आसा जेजू आमचो आत्मीक तरबेतदार. आजकाल आमी पळयता टीव्हीनी रियालिटी शो जावंक पुरो डॅन्स, जावंक पुरो सिंगींग, संगीत, डॅन्स आनी विविध रितीची कार्यक्रमां, कॉम्पिटिशनां आमकां हर एक दीस टीव्ही माध्यमांनी पळोवंक मेळटात. आनी जायतो लोक, जायतीं भुरगीं, जायतीं युवजन उमेदीन ह्या कार्यक्रमांत भाग घेतात. आमी भाग घेवंक जाय, आमी एक शेवटाक पावोवंक जाय. जें कितें आमची आशा आसा, अत्रेक आसात, ते हांवें शेवटाक पावोवंक जाय म्हणल्या उर्बेन व्हडा उमेदीन ह्या रियालिटी शो, डान्स वा इतर स्पर्धांनी आतुरायेन भाग घेतात. पूण सगळ्यांकी पावंत पावोवंक, शेवट पावोवंक साध्य जायना. आनी ह्या तरबेती वेळार हो शेवट जोडूंक एक तरबेतदार, एक गायड ते वेंचून काडटात. आनी गायड वा कोच तांकां, हो तरबेतीदार तांकां संगात दिता आनी हो शेवट पावोवंक जें कितें तीं चिंतात तें पावंत पावोवंक तांकां साध्य जाता. आनी ताच्या मुखेलपणा खाला, ताच्या संगातपणान ते शेवट पावतात. पूण आत्मीक संगतींनी आमकां तरबेत जावन आसा, तरबेतदार जावन आसा जेजू. आमकां तो स्वताच्या वाटेन सारकी वाट खंयची, स्वताची वाट खंयची, बरी वाट खंयची ती आमकां स्पश्ट रितीन दाखोवन दिता. शास्त्री आनी फरिसेव जेजू लागीं जायतीं सवालां घेवन ते येताले. आपणाक सक्कड कळीत आसा हें चिंतप तांचें तें आसल्यारय जेजू तावन कितें तांकां जाप मेळटा तें अपेक्षिताले. पूण आज एक बरो शास्त्री जेजू लागीं एक सवाल घेवन येता. ताचें तें आसलो तो दुबाव पयस करूंक तो चिंता आनी एक अर्थभरीत सवाल आज जेजू लागीं तो विचारता. उपादेशां पैकी व्हरतो उपादेश खंयचो? कित्याक हें सवाल घेवन तो मुखार येता. जेजू सादुसेवा लागीं करतालो त्या तर्काक तो काण दिवनासलो. जायते जण शास्त्री, फरिसेव ताचे हे जाले आनी सवालां घेवन आनी जोगती जाप घेवन, काण घेवन ते फाटीं चलताले. आनी तांकांय ह्या शास्त्र्यान काण दिल्लो आसा आनी म्हजेय सवाल घेवन हांव जेजूस अशें आयल्यार खंडीत जावन म्हाका म्हज्या सवालाक जाप मेळटली
म्हणल्या बावडतान तो थंयसर येता. पारिजेव आनी थोडे शास्त्री जेजूक शिरकावन घालच्या इराद्यान जेजू सवाल घालताले. आपूण बुदवंत आपणाक मात्र कळीत आसा. हांव खंडीत सावन जेजूक सवाल गेल्ल्या वेळार जिखतलो म्हणलें चिंताप तांचे थंय आसलें. आनी हांगसर वो शास्त्री येता ताचे थंय आसलो तो दुबाव पयस करूंक ताच्या सवालाक जोपती जाप सोदून काडूंक आनी त्या प्रकार जियोंक बरें करूंक बऱ्या वटेन चलोवंक तो जेजू सरशी येता. धर्मशास्त्री शिकपी एक वर्तें सवाल तो विचारता. उपादेसा पैकी वर्तो उपादेस खंयचो? आनी त्या वेळार जेजून दिल्ली जाप आयक तूं इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव, तूं एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान त्या सर्वेस्पराचो तूं मोग कर. आनी दुसरो वो तुजो करताय तसोच तूं तुज्या पेल्याचो मोग कर. आमकां देव कितले आसात म्हणल्या सवालाक जाप हांगासर आमकां स्पश्ट जाता. सर्वेस्पर देव एकच. त्या एका निजा देवाची वळख पुरण्या सोल्यांत आमी पळयता देवान इस्रायल परजेक दिल्ली आसा. मार्काच्या 12व्या अध्यायांत आमकां स्पश्ट रितीन कळून येता सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी. देव एक मात्र. वेगवेगळे देव आसूंक असाध्य. चिंतया आनी एक देव आसा म्हण आमी सांगता तर त्या देवा थंय इल्लें उणेंपण आसा. तो देव समासूंक असाध्य. देव एकलोच सर्वेस्पर देव तो एकलोच तो आमचो धनी. ताचे बराबर दुसरो देव ना. तोच आमचो सर्वस्व, तोच आमकां केंद्र जावन आसा. इस्रायलाक हो उपादेश कित्याक दिल्लो आनी आज आमकां हो कसो लागू जाता? आदल्या कराराच्या काळार वेगवेगळ्या देवाचेर पातयेनी आसली ही सदी गजाल. इस्रायल लोक विविध देवाचेर ते पातयेनी दवरताले आनी हर एका संगतीक एक देव आसा म्हणलें चिंताप तांचे थंय आसलें. आनी ह्या कारणाक लागून इस्रायल परजेक देव एका निजा देवाची वळख दिता आनी तो एकलोच म्हूण सांगता. आनी ह्या खातीर इस्रायल लोक हेर धर्मांतावन वेगळे जावन आसले. पूण इस्रायलाच्या लांब काळार आमी पळयता थंयसर लोक विविध संगतीक बुलोवन एका निजा देवातावन पयस वचून पाताक कादारून संबंद तुटोवचे हांगासर आमी पळयता. पूण एक जोगतो उपादेश देव एकलोच हें चिंताप तांचे थंय प्रवाद्यांनी गुंड रोमोवन दवरलें आनी त्यान एका निजा देवाचेर पातयेवन तांचें जिवीत चलोवंक देवान तांकां विविध प्रवाद्या मुखांतर विविध व्यक्ती मुखांतर शिकोवन दिल्ली. ह्या शास्त्रीन उपादेशा पैकी पयलो उपादेश खंयचो म्हूण विचारल्या वेळार जेजू 2 उपादेश त्या शास्त्र्या मुखार दवरता. पयलें सर्वेस्पर देव एकलोच तो धनी. दुसरें तुजो करताय तशें तुवें तुज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. पेल्याचो मोग करच्यांत देवाचें आराधन आटापून आसा तर देवाळा भायर जावच्या संगतीक सडीत घमंड दिवंक आयचो वांजेल आमकां उलो दिता. केवल मागणें आमकां गरजेचें पूण ताचे थंय जोडलेलो तो अनुभव आमी आमच्या चलत्या जिवितांत हेरां संगी वांटूंक जाय आनी त्या वेळार मात्र तो उपादेश दडतो जाता. कित्याक सांजू आमची उतरां आमकां परत जागयतात. कोण हांव देवाचो मोग करता म्हूण ज्या भावाचो मोग करता तर तो पडकिरो. देवाचो मोग पेल्याच्या संबंदांत एक जावंक जाय. चलत्या वेव्हारांत आमी जायत्या व्यक्तींक मेळटा. पेल्याच्या संबंदांत संपर्कांत बरेंपण आमी सोदून काडटा. कोणेय देवाक पळयल्लो ना पूण केदाळ आमी एकामेकाचो मोग करता.
त्या वेळार देवाचो मोग आमच्या चलते जिवितांत कसलो म्हूण आमकां स्पश्ट रितीन कळीत जाता. फारिसेव आसले पूण जेजूक शिरकावन घालच्या इराद्यान जेजू सरशीं ते वेताले. सरकाराक तिरवो बांदचो सारकें वा न्हय. साधुसेवांनी पुनर्जिवनपणा विशीं सवाल घाल्ले आसा. जेजूक शिरकावन घाल आपूण श्रेश्ठ म्हूण दाखोवंक ते चिंतताले. पूण हांगासर ह्या शास्त्र्याक जेजू जाप दिवन सांगता, देवाच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. जोगती जाप ताका दिता, कित्याक जें कितें जेजू सांगता तें सत म्हूण तो वळखून घेता आनी तें परत तो त्या सुत्रांनी जेजूक जाप दिवन सांगता, सर्वेस्पर देव एकलोच हें सत. आनी त्या देवाचो मोग आमी पेल्या थंय दाखोवन दी जंय म्हणलें चिंताप तो परत जेजू मुखार दवरल्या वेळार सर्गींच्या राजांतावन तूं चड पयस नाय. तूं एक बरो व्यक्ती बऱ्या वाटेन चलोवन आसाय म्हणलें सत हांगासर तो कळीत करता. शास्त्री जेजू लागीं हे सवाल घेवन आयिल्ल्या वेळार जेजू ताका रागान फाटीं धाडिना. तो उलयतना जेजू आयकता. जें कितें सवाल विचारता तें आयकता आनी ताचे उपरांत जेजू जाप दिता. सबार फावटी आमी आमच्या जिवितांत पळयता आमी हेरांक आयकूंक आमी तयार ना. जें कितें आमी समजता तेंच आमी सर्वस्व म्हूण चिंता. हेर सवाल घेवन आमचे लागीं वेता आसतना ते सवाल मौनपणी चीत दिवन आयकूंक आमी तयार ना. केदळा हेरांक आमी चीत दिवन आयकता त्या वेळार जोगती जाप हेरांक फाटीं दिवंक आनी तो संबंद दुबाव पयस करूंक, संबंद रुता करूंक आमकां साध्य जाता. जेजूक शिरकावन घालून शास्त्री फारिसेव आयिल्ल्या वेळारय जेजू रागार जायना. जें कितें ते सांगतात तें स्पश्ट रितीन आयकता आनी ताका जोगती जाप त्या साधुसेव फारिसेवांक जेजू दिता. आयकुचें आनी तें आयकून जाल्या उपरांत जोगती जाप त्या एका व्यक्तीक जेजू जिवचें पवित्र पुस्तकांत आमकां जायते कडेन विविध जाग्यांनी आमकां पळोवंक मेळटा. सबार फावटी आमच्या चिंतपाचेर आमकां नियंत्रण आसना. हेर कितेंय उलयलो तर आमी ताका जोडत्यान आमी जापी दिता. पूण हेरांचें आयकूंक थोडो वेळ शांतपणान आयकून ते सवाल समजून घेवन ताका जोगती जाप दिवंक सबार फावटी आमच्यान जायना. कित्याक आमी आमसरता धडबडता आनी सुकून पडटा, संबंद तुटोवन घेता. पूण एका व्यक्तीक आयकून आनी तांचे थंय आमचें नियंत्रण सांबाळूंक आमकां खंडीत साध्य आसा. हेरांक आयकूंक, हेरांक जोगती जाप दिवंक आमच्यान साध्य आसा. कित्याक आमचे वयर नियंत्रण आसा. बरें करूंक वायट करूंक तें आमचे थंय आमचे वयर वंदून आसा. तर एक दीस एका व्यक्तीक आयकूंक आनी जोगती जाप दिवंकू हे प्रत्येक रितीन आयचो वांजेल आमकां कळीत करता. शास्त्री सांगता हे सर्व होम भेटोवन ह्या वा बलिदाना प्रास कितल्या की वर्तें. बलिदाना आराधन आमकां खंडीत जावन गरजेचें. पूण एकाक आमी महत्व दिवंक जाय. एक सोडून एक धरूंक आसात. देवाचो मोग आमच्या जिवितांत आमकां गरजेचो. थोडो वेळ तरी आराधनाक मागण्याक आमी करसूंक जाय. पूण लाभलेलो तो अनुभव हेरां संगी तितल्याच मापान आमी वांटूंक जाय. सबारा फावटी आमी पळयता जायते जण जायतो लोक पयसल्या गांवाक वेता. एक दीस म्हयने हप्ते सडीत वेळ देवा संगी करसिता. पूण पेल्या संगी करसूंक तांचे लागीं वेळ ना. पूण जें कितें आमी अनुभव जोडटा तो आमी हेरां संगी वांटूंक जाय. तो आमच्या चलत्या जिवितांत दाखोवंक जाय. आनी त्या वेळार मात्र बरो संबंद देवा थंय आनी पेल्या थंय आमकां रुपीत करूंक साध्य आसा. मागणें गरजेचें. पूण मागण्याकी पेल्याच्या सेवेकी आमी संपूर्ण रितीनी
पावोंक आसा आनी त्या वेळार मात्र हो देवाचो मोग आमच्या चलत्या जिवितांत संपून जाता. कश्ट संकश्ट समस्या एकल्याच्या जिवितांत आसात. एक सादें दृश्टांत दिवचें तर एक पातोर आमी आमच्या हातांत चड वेळ धरूंक जायना, थोडो वेळ धरयेत, पूण मुस्त वेळ धरल्या उपरांत आमकां जड जाता. एक आमी पल्सान दवरी जाय नातल्यार आमी उडय जाय. समस्या आमी आमच्या जिवितांत चड दवरून आमी कितेंच बरें पोवन आमकां जोडूंक साध्य. समस्या येत आसतना तें जेजू मुखार समर्पण आनी जावंक पुरो दुबाव आसात, समस्या आसात, हेरां संगी वांटून घेवन ते आमी केदळा हाळू करता. त्या वेळार मात्र मोतीक संतोश समाधान लाभता. ह्या शास्त्रांतय एक दुबाव आसलो, एक सवाल आसलें. तें सवाल जोगती जाप सोडूंक तो जेजू सरशी आयलो. समस्ये सवाल ताणें जेजू मुखार दवरलें. ताच्या मोतींत आसली ती जडाय ताणें उणो केली आनी जोगती जाप घेवन तो फाटीं गेलो. बरें मन, नितळ मन ताचें तें रुता जालें आनी संबंद दोडतो जालो. तुजो करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. आमचो आमी जायतो मोग करता. आमी आमच्या कुडीचो मोग करता. चड वेळ जावंक पुरो आमच्या सोबायेक आमी आरस्या मुखार जायतो वेळ आमी करसयता. पूण जें कितें तें कशें आमचो मोग करता तशेंच पेल्याचोय मोग करूं तितल्याच मापान आयचो वांजेल आमकां उलो दिता. आमी आमचो मोग केल्या तितलें आमी पेल्याचो मोग करूंक आमी फाटीं सरता. थोडो वेळ मात्र आमी आमच्या सेवेच्या कामांत आमी करसयता. पूण आमी आमचो मोग कितल्या मापान करता ताच्या की दोडत्या मापान पेल्याचो मोग केल्ल्यांत नीज संतोश आटापून आसा म्हूण आयचो वांजेल हो उपादेश आमकां स्पश्ट रितीन कळीत करता. मजबूत घर उबार दवरूं आमचें कुटाम म्हणल्या आसऱ्या भितर आमी सदांच शाबीत आसता. केवल मागणें आमचें काम, आमचें मागणें हातूंत आमी तृप्ती पावल्यार थोड्या फावटी आमी समाधान आसता. पूण तितल्यार मात्र आमकां रावोंक आपोवंक ना. जें कितें आमी जेजूतां शिकता, जेजूतां अनुभव सोडता, तो अनुभव संपूर्ण रितीन पेल्याक दिवंक आमकां आपोवणें लाभलां. एक तारू दर्या तडीर शाबीत आसता. कसलेच कश्ट, कसलेच समस्ये कोणायकी नात. पूण तें तारू दर्यान गेल्यार मात्र थंयसर समस्ये कश्ट उब जातात. कित्याक त्या खातीर तें रचलां, त्या खातीर तें आसा आनी ताचेर पैन करचो व्यक्ती थंयसर जायत्या समस्यांक वळख जाता. पूण कश्टांत तो शेवट पावता. आवेलाच्या सांतेरेजान एक अपुरबायेचें गणीत तिच्या बुकांत सांगलां. एक फावटी ती पयशिल्ल्या गांवाक पैन करून वेता आसतना गोड्यार ती पैन करून वेताना गोड्यात हांव ती सकला पडटा आनी त्या वेळार जेजूक ती सवाल घालता, हांव तुजें काम करूंक वेता, तुजी सेवा करूंक वेता, तरी ती कित्याक, तरी म्हाका कित्याक हे कश्ट. आनी त्या वेळार जेजूचो ताळो तिका आयकता, हांवें म्हज्या मोगाच्यांक, म्हज्या इश्टांक हांवें ह्याच रितीन पळोवचें. आनी त्या वेळार ती जाप दिता, देखूनच तुका उणे इश्ट आसात. देवाचो जेजूचो मोग आमच्या चलत्या जिवितांत अनुभव करता आसतना आनी तो हेरां संगी दाखयता आसतना संकश्ट समस्या आमच्या जिवितांत खंडीत जावन येतात. पूण ते समस्ये, त्या समस्या वयर झूज मांडून शेवट पावोवंक सर्गीचें राज जोड घेवंक आमकां आपोवणें लाभलां. केवल 2 उपादेश ते एकच जावन आसात. एका नानाच्या 2 कुशे भशेन ते सांगाता वेतात. देवाचो मोग केल्यार मात्र आमी तो संपूर्ण रितीन पेल्या थंय वांटून घेवंक आमकां साध्य जाता. ते विंगड करूंक आमकां असाध्य. सर हर एक दीस देवाचो मोग मागण्या मुखांत, सक्रामेंता मुखांतर, आराधना मुखांतर, देवाच्या उतरां मारिफात हो मोगाचो महत्व आमी समजून घेवया. पेल्याचो मोग करूंक, पेल्याच्या गरजांक, पेल्याच्या सेवेत आमकांच संपूर्ण रितीन मेतेर जावंक, तांच्या सेवेंत आमी भाग घेवंक आमी प्रयत्न करया. पेल्याक आयकूंक
थोडो वेळ तर आमी दिवया. कशें शास्त्र्यान जेजूचे सवाल आयकून जोगती जाप दिली गी, तशेंच हेर आमचे ती सवालां दुबाव हाडनीत आसतना रागार जायनासतना तांच्या सवालांक चीत दिवन आयकून तांकां जोगती जाप दिवंक आनी संबंद रुता करूंक, संबंद मोडूंक न्ही, संबंद रुता करूंक कृपा आमी मागून घेवया. प्रस्तूत संवसारांत आमी पळयता, संवसारांत आमी वस्तूचो चड मोग करता. वस्तू आमकां उपयोग करूंक दिल्यात, पूण पेल्याचो मोग करूंक आमकां आपोवणें दिलां. पूण वस्तूचो आमी मोग करता, पेल्याचो आमी उपयोग करता. पेल्याचो आमी मोग करया, वस्तूचो उपयोग करया. देवाचो मोग जेजून वांजेला मुखान, पवित्र पुस्तकान मुखान संपूर्ण रितीन उगडापो केला आसता. तो मोग उतरा रुपी आमकां लाभलो आसता. ते उतर आयकून त्या उतरा प्रकार जियोंक सताच्या वाटेन चलोवंक आनी जोडत्या माबान तो अनुभव हेरांक दिवन हेरांक क्रिस्त सरशीं हाडचें तें मिसांव संपूर्ण रितीन करूंक देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. प्रत्येक रितीन मागण्या मुखान पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळांत भाग घेवच्या मुखांतर, कित्याक अरियेका पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मदें कोरोस हजार जाता, आमकां कुरपेन भरता, दैवीक सक्तेन भरता, पवित्र आत्म्याची कृपा आमकां लभयता. आनी त्या कृपे वरवीं तो मोग पेल्या संगी वांटून घेवंक आमकां साध्य जाता. तर तीच कृपा प्रत्येक दीस प्रत्येक रितीन हर एक दीस सकाळीं संजेच्या मागण्या वेळार, तशेंच हर एक दीस पवित्र वाचून, पवित्र देवाचें उतर वाचून आनी पवित्र मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवन देवाची कृपा आमी जोड घेवया. सताच्या वाटेन चलया, दुबाव आमचे पयस करया, आमचे कस संकश्ट जेजूक समर्पण सताच्या वाटेन चलोवंक देवाचो आदार मागून घेवया. आमेन.